चर्चिल ब्रदर्सान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 गोलान मारून गोवा पुलीस कप फुटबॉल सर्तीचे सेमी फायनलीत पावल घाले। बांबोळे स्टेडियमार जाल्ले मॅचीत पयल्या हाफात धेंपो क्लब एका गोलान फुडें आशिल्ले। दुसऱ्या हाफात चर्चिल ब्रदर्सान पेजात कमबॅक करीत 2 गोल तोपले। हे दोनूय गोल उत्तम रायान मारल्यात। धेंपो खातीर बिवन डिमेलोन गोल केलो। ऑल इंडिया आमंत्रितांचे टेबल टेनिस सर्तीत बीपीएस आणि वेरेकार टीमीक वेगवेगळ्या गटांनी वस्तादपण फावो जालें। सर्त मिरामार स्पोर्ट्स क्लबान कांपाल इंडोर स्टेडियमांत दवरिल्ली। आणि इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।